इश्टानो आयज आमी शिकया बनाना फ्रायज कशे करता पळय ते। हे फ्रायज पळोवन तुमच्या तोंडाक रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्राइब करा आणि जाता तितलो हो व्हिडिओ शेअर आणि लाईक करपाक विसरू नका। तर फ्रायज करपाक हांवें हांगासर ही तरणी केळी घेतलेली आसा। तुमका बाजारान खंयसरूय ही तरणी केळी मेळटली। ताच्या उपरांत हेच्यो साली काढून घेवपाच्यो। तुम्ही पळोवंक शकता की हांवें सारक्यो प्रॉपरली साली काढून घेतलेल्यो आसा आणि जशे आमी फ्रेंच फ्रायज करता तश्योच आमकां हे बनानास कट करून घेवपाक जाय। तुम्ही पळोवंक शकता की हांवें ऑलरेडी हे कट करून घेतलेले आसा। ताच्या उपरांत एज पर युअर टेस्ट तुम्ही सॉल्ट घालून घेयात आणि मागीर 1 टेबलस्पून हांगासर हांव तांबड्या मिरसांगेचो पिठो घालून घेता। ताच्या उपरांत हळदीचो पावडर घालून घेऊया आणि हे आता आमी सगळे मिक्स करून घेऊया जेणे करून हे सगळे मसाला आणि मीठ आसा पळय हे जे बनानाचे आमी चिप्स करतात तांकां हे लागतले। ताच्या उपरांत ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून हांगासर बेसन घालून घेता आणि परत आनी एकदा हे सगळे मिक्स करून घेऊया जेणे करून हो बेसन आसा पळय तो ह्या फ्रायजांक बऱ्या तरेन लागतलो। ताच्या उपरांत अर्द्याहून कमी ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून तुम्ही रवो घेवं शकता आणि हांगासर हे जे बनाना फ्रायज आसा तांकां बऱ्या तरेन लावन घेवया। हांगासर हांव हातीन मिक्स करता कारण हातीन मिक्स केल्या उपरांत हो जो रवो आसा आणि बेसन आसा तो बऱ्या तरेन हे जे बनानाचे फ्रायज आसा तांकां लागतले। सायडीकूच हांवें तेल गरम करपाक दवरलेले। तेल गरम जाल्या उपरांत हे जे बनाना फ्रायज आसा ते मसाला आमी जो कोट केल्लो आसा पळय तो ह्या तेलान आमी हे बनाना फ्रायज आसा ते घालून घेवया आणि बऱ्या तरेन हे जे बनाना फ्रायज आसा पळय ते फ्राय करून घेवया। हे फ्रायज तुम्ही तुमच्या रातच्या डिनरा वांगडा ना जाल्यार दनपारच्या लंचा वांगडा पण खावं शकता। आता जाल्यार तुमच्या तोंडाक सारकीच रूच येयली आसतली। जर तुमच्या तोंडाक रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्ता आमच्या चॅनलाक सबस्क्राइब करपाक विसरू नका आणि जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमच्या फॅमिलीक आणि इश्टांक शेअर करा।